तो सुद्दां मेळना तूं आमकां हँडल करता आमकां मेळपाक आल्या तुका कांयच सांगता पूण खूब वायट दिल्लें कित्याक जाणाय तूं ना 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 पयलीं हांव क्लॅरिफिकेशन दिता एकूच वायट दिल्लें ह्या PSI तुजेर एलिगेशन केलें म्हणून कितें केलें तर तेणी सांगला कोणी सांगला तर म्हणाले PDचेर सांगला आमकां सोडूं नाका पळय तेका मागीर तूं क्लॅरिफिकेशन तें मागीर पूण आमचो मनीस तर आमकां हांवें म्हणटा खूब वायट दिल्लें आमकां अंडरस्टँडिंग न्हू आमी आतां तेच परिस्थितीर आहा कितें तर बाबा जें कितें म्हणटा तें अंडरस्टँडिंगूच घेवपाचें तूं जाणा कितें चल्लां तें आयज आमी तुजे कडेन काय ना आतां पयर आमचो एकटो खंय तो वयल्लो काल काय पयर तो म्हणटा मिटर बसून तुजें रिन्यूअल जाता पळय ऑर्डर काडल्या पूण तुमचे कडेन मिटर आतांच ती मरे बसयता मीटर ते सेंटर आणि ते म्हाका सांगू नाका तुवें परतून धाडलाय मरे तुवें पळोवंक जाय मीटर दे म्हणटा म्हाका हिंगा दी म्हणटा तो खंय आहा तो मिटर तूं सांग मरे म्हाका आमी सगळे कडेन इन्क्वायर केलें ना क्वॉर्टराचेर सगळ्याक सांगला न्हू कितें सांगलां फक्त बुकींग घेता आयज सांगता बुकिंगेचे प्रश्न आमकां नाका आमी बुकींग करिना पयलीं तुका दिवसा आमी रिक्वेस्ट करून गेल्या कितें तरी जो पर्यंत इन्फ्रास्ट्रक्चर ना तुजे कडेन कितें आहा आयज सांगता अरे म्हाका एक सांग तुजे कडेन हॉस्पिटलूच ना तूं पेशंटाक कितें हँडल करतलो पयलीं तुका हांवें सांगलें न्हू हें परमीट आहा तें हांव तुका सरेंडर करतालो म्हाका नाका आनी फुडें यूज करपाक मेळ्ळी म्हणून पूण तें तुमी एक्सेप्ट करूंक ना म्हणटा आतां आमी करपाचें कितें तुमचे कडेन जें ना ते एक्सेप्ट करून बाबा आमचे रिन्युअल आहा ते रिन्युअल करपाक न्हू अशें तुका दिसना किंवा तूं फुडें धाडप अशें जावंक कित्याक ऑल द वे फ्रॉम टू मडगांवचे कितले फाटी येतलो बरें आमी हांवें जर विचारूंक गेले आमकां हांगा पुलीस फोर्स करतात आनी तुमी आडयता म्हणटकूच करपाक म्हणजे ही दादागिरीची भाशा जाली ना आमच्या घरान आमकां येवन तर म्हटलें भुरग्यां ना मुबा ना जाल्यार आतां पुलीस कितें करपाचें कांयच म्हणना फाल्यां सकाळीं आमचे जे मेंबर आसा ते आमकां विचारतात आतां जशें आमी तुमकां विचारतात तुमी माय बाबा तुमकां विचारपाचें आमकां रायट आहा फूल रायट आहा आनी हे पुलीस येवन आमकां आडयता आनी तुमची नांव घाण करता आमकां खूब वायट दिसता कित्याक आयज आदी कशें जंगली आसताले जंगलाकूच मारून खाताले तोच तुका जाले जाल्यार जातलें आतां म्हाका एक सांग पेंडेमीक जालें फाटले फाटी वयली दुसरी वेळ तिसरी वेळ आतां रोखडी येवपाची आहा तूं मिटर बसय म्हणटा मिटर बसून तो इन्कम आमकां येतालो खंयचो पयलीं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगलें 32 crores आमकां ते इम्प्लिमेंट करून दवरलेले आमी बजेटरी हेका जाल्यार तेणी फुकट घालता म्हणून आतां तो सांगता ना तुमी पयले पयशे भरचे पडटा आतां पयशे आसा कोणाशी आतां तुमकां 6 पे 7 पे लागू आहा सगळ्या खाती वरचे तुमकां सगळ्यांक सेफ आहा तुमी आमी कितें आहा आमी टॅक्स पेयर कितें आहा तें सांग तूं म्हाका लास्ट एक उपाय आहा कितें तरी आमकां परमिटर सरेंडर करचें वायट लागता आणि सेकंडली सर ते दीस तुमकां हांवें सांगलें पळय ऑर्डर काडल्या 15 तारखेर आनी तुमची पेपर नोटीस आसा 19 तारखेर तेजे उपरांत रिवायज रेटूय जावंक ना तुमी सांगता खंय वचून पयलीं बुकींग कर म्हणटा पयशे मिटरूच ना तुमचे ते अवेलेबलूच ना आउटलेटान मिटरूच ना तुमचे नोटीस सांगता 20 तारखेसून फिट कर म्हणून डिफरन्सीस कितके जाता पळय मिटर फिट 20 तारखेच्यान जावपाचो थिंगा आउटलेटार गेलो तो आमकां बुकींग कर पयशे भर आनी तो बुकींग करता ते वयल्यान तेणी मिडियाक कितें सांगलें 11,134 रुपीज तुजो खाली मिटराचो चार्ज तेजे उपरांत तुजो मिसलेनियस चार्ज तेजे उपरांत तेणी सांगलो तुजो फिटींग चार्ज मागीर तेजे उपरांत तेणी सांगलें रिचार्ज चार्ज हें सगळें करता म्हणल्यार तो 20,000 पावता 18-20,000 पावता ती क्लियरिटी ना आमकां गुमराह करून कित्याक करता बाबा फाल्यां तो सेकंड थिंग आमी पयलींच सांगलेलें जो पासून अक्रॉस द टेबल तो रेट फायनलायज जायना एज पर नोटीस नाजाल्यार ती पेपरार नोटीस दिवंक जायना पब्लीक नोटीस सेकंड दिवपाक जायनासली पयलीं दिली 6 तारखेर देन अगेन एक्सटेंशन केलें 19 तारखेर आनीक 10 दीस वाडोवन करूंक जायनासली न्हू पळय लास्टाक कितें जालां ते करता ते पळयता आनी तुका हांगा गळ्याक लायता कळ्ळें तुका तेका विचार तुमकां काय करपाक ना थोडी एटलीस्ट आमचें कितें आहा पळय फाल्यां आमचे ब्रदर आहा फाल्यां सकाळीं तुमी कितें केलें हें विचारपी आहा कित्याक तूं माय बाप म्हणटकच आमी तुमी तुजे कडेन आनी सर सेकंड थिंग एज पर 140 AINS जे तेणी सांगलें कितें ट्रॅकिंग डिवायस आनी पॅनीक बटन हांगा GPS आनी प्रिंटर खंयसून येयलो सर ती सुप्रीम कोर्टाची गायडलायनूच ना ते पण आमकां मातशें सरप्रायज एज पर मिनिट्स एजेंडान जे डिस्कस जाला ते म्हाजे कडेन आसा हांवें तुमकां दाखयलें तेजेर एक सांगता आनी हांगा पेपर मागीर एक सांगता दॅट वील सी इन द फ्युचर कांयच तालमेल बसप तेजे पळोवंक मेळटा 7+1 तुमी सगळ्याच गाडयेक मिटर आहा सर
बट इट सर 140 मॅक्सिमम हे म्हणला सर मोठं कॅब म्हणला ते मोठे कॅब नोटिफिकेशन केला सर गॅस पर आता गुगलात वयचे मोठं कॅब म्हणजे 6+1 म्हणून तो आता इम्प्लिमेंट केला तो सो आम्ही पॅसेंजर टॅक्सी भरपा गाडी होतं पॅसेंजर टॅक्सी भरपाक पॅसेंजर टॅक्स प्लस मीटर आणि एक ओके सो आता एक कितें म्हणजे मोठं कॅब सेंट्रलाचो चेंज ना तुमी चेंज केला सर स्टेट गव्हर्मेंटान चेंज केला सो तेच कळपाक सर गव्हर्मेंट आमच्या हेंचे मॅक्सी कॅब केल्ले आहा ते सर कित्याक इवन सर तूं हेजेर चॅक करून तुमच्या वेबसायटीचेर न्हू हेजेर मेन्शन केला मोटर कॅब म्हणून मागीर तेजेर मॅक्सी कॅब दाखयता तुमच्या हेजेर वेबसायटीचेर चॅक करीत न्हू गोवा डिपार्टमेंटाचेर चॅक ते म्हाका गव्हर्मेंट दिला मोटर कॅब पण तेजेर मॅक्सी कॅब येता सर पेट्रोल सिस्टम अशी जाता प्रायस आहा 11,234 प्रायस त्याच्या पयलीं कांय भरपाचें ना हो प्रायस पळयला तो स्प्लीट हा प्रायस मिटराचो प्रायस आहा 8,000 आनी एक्झॅक्ट 1,000 दिता त्या शिवाय ताका मागीर ते हँडलिंग चार्जीस बाकीचे आनी जीएसटी घालता टोटल 11,000 त्याच्या वयर आनी कसले पयशे ना आणि मागीर तेजे परत मागीर कितें जाता तुका एक वर्स जालें काय ना एक वर्सान तुका रिन्यूवल रिन्यूवल आसता तेन्ना ते चार्जीस एक्स्ट्रा ते आतां भरपाचें ना तेका रिन्यूवल टायमाचेर तेन्ना ते चार्जीस येतले तुका सीम कार्डाचे कितें ना पयले टॅक्स एंड हँडलिंग चार्जीस आनी नॉर्मल जीएसटी वाले ते 4,000 आनी कितले आफ्टर 1 year आतां गव्हर्मेंटान रिएम्बर्स सांगलें ते गव्हर्मेंटान अशें केलां गव्हर्मेंट इज पेईंग ओन्ली ऑफ द मीटर मिटराचो कॉस्ट आहा 8,000 and some odd 8,400 whatever it is हांवें तुमकां सांगलें म्हाका बरोवन दे हांवें रिव्यू एवरीथींग म्हणून सगळें इवन डेमो ते जालें सर आमी एटलीस्ट वीक ना आतां तेणी अशें केलां म्हणजे गव्हर्मेंटान अशें डिसायड केलां मिटर पयलो वचोन तुमी तो बूक करप म्हणजे कितें आतां तुजी कोणाची गाडी अर्टिगा आसा कोणाची स्विफ्ट आसा कोणाची आनी कितें तें बुकींग घेतलें काय ना तें बुकींग तो मिटर टायप ते रेडी करतले रेडी म्हणजे ताका पेट्रोलिंगच्या वाल्यानी सर्टिफिकेशन घेवपाक जाय सगळें सेट करतले तुका स्पेसिफीक डेट दितले 6 दीस 7 दीस केन्ना येवपाक वचना तेन्ना बसयतले बुकींग केलेलें तुवें तो एकदां बसयलो काय ना पेमेंट करून तें तुवें हिंगा आमकां सबमीट करपाक तो सबमीट केलें काय गव्हर्मेंट तुका 50% इमिजिएट रिफंड करता एमावंट मागीर उरलो तुजो 50% ओन्ली मिटर कॉस्ट बिल्डींग चार्जीस नाय 8,000 कितें नेक्स्ट 50% खंय आसा रिन्यूवल केल्लें काय ना इयर एंड जालें काय ते रिन्यूवल केला म्हणून ती स्लीप परती आमकां सबमीट करपाची आनी तुजें नेक्स्ट 50% अगेन वील बी रिएम्बर्स्ड दीस इज हाव इट इज तेजेर आतां एक मातशें सांगता चेकिंग दिता हेतून आतां कांय सांगलें आदी आमचे आवय बापूय शिकोंक नासले आमकां पाट्टेचो पळोवन ही शिजोवन दिताली आतां कितें जालें आर्टिफिशियल बोंब येयले मरे आवयांक ते मेळनाय तशें तुमी कितें म्हणटात पयलीं मिटर बसात पयशे भरात हांव कितें म्हणटा तरी एक ऑप्शन आहा न्हू तेका आमचे कडेन आमी रिक्वेस्ट केला आमचे कडेन पॅन्डेमिकान पयशे ना कोणाचेर पोचोवपाक आमी 1 डे ऑनवर्ड्सान आमी हेंच सांगूं दिला बाबा एक्रॉस द टेबल बसून आमची रेट फायनलच जायना तो पर्यंत आमी ते वचोवचे ना आयजूय हांव तेच सांगता आजूनय हेच सांगता आमी मिटर बसयता हेजेर एक्सेप्ट जाल्ले कितें गोवा मायज कॅब एग्रिगेटर कोण आहा ते स्क्रॅप जातात तेन्ना आमी दुसऱ्या दिसाच्यान मिटर बसोवंक तयार आसतले पूण तितून आतां GPS आनी प्रिंटर हें सगळें पळय हाडलां तें तितून ना हें एडिशनल तुमी हें केलां तेन्ना हांव कितें म्हणटा तशें तर म्हणटा तेंचे कडेन बूक करया म्हणटा मरे तूं बूक करया पूण वॉट अबाउट द गोवा मॅच आमचो मेन एजंडा कितें आसलो आणि सर आतां हांवें तुमकां गेले फावटी कितें सांगलेलें म्हाका तुमचे सगळे प्रिवियस डे म्हाका दिया म्हणून ओके आहा तो सगळें तुमकां सांगलेलें आनी तुमकां सगळे पॉयंट टू पॉयंट हांवें ऑल्सो फॉरवर्डिंग इट टू गव्हर्मेंट आनी वील डिस्कस न्हू ओके सर आम्ही पब्लिक नोटीस आता तुम्ही म्हणतात कितें सगळें दी म्हणटा ओके आम्ही पब्लिक नोटीस जेन्ना तुम्ही हे काढले पब्लिश केले तेन्ना आम्ही खूब कितें कितें दिलां तुमकां जाल्यार तेजेर तुम्ही एक्शन कितें घेतलें सर कितें म्हणटात तूं पयलीं कितें दिल्लेलें न्हू तेजेरूच तूं एक्शन घेवना जाल्यार नेवे कित्याक मागता म्हाजे कडेन एक्शन घेवपाक सर पॅन्डेमिक मानले तुम्ही पॅन्डेमिक जाल्यार आमकां पॅन्डेमिकाक आमकां हो त्रास दिवं नाका ताका मिटर घाल म्हणून सांगा नाका परमीट रिन्यू कर ना परमीट आतां ते ऑर्डरीक कितें सांगलें पयलें घाल म्हणून सर हांव कितें म्हणटा हांव कितें म्हणटा जेन्ना नोटीस केली पब्लीक जाली आमी
सगळे एसोसिएशनांनी कोणी अख्ख्या टॅक्सीवाल्यांनी तुमकां हे दिले रिप्लाय हे केलो तुम्ही आमकां कितें आन्सर दिलें आता तुम्ही पयलीं रिप्लाय दिला वी हॅव सेंड टू द गव्हर्नमेंट आनी 12:30 मिटींग दवरल्या जाल्यार आमी फाल्यां येवन तुका मेळटा सर परत सर फाल्यां मेळटा आणि तुझ्या नॉलेजीक आनी एक सांगता GPS इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ US व्हॉल्यूम ते हांगासर कित्याक आनी सुप्रीम कोर्टान 140च्या रुला प्रमाणे तेणी स्ट्रेट अवे गायडलायन IRNSS हेच्या अंडरूच सगळें चलपाक जाय GPS इज वर्किंग फ्रॉम देयर आनी तेका दुसरे बापूय आहा व्हडले कॉर्पोरेट ते नाका आमकां एज पर गव्हर्नमेंट जर स्टेट गव्हर्नमेंट जर सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन फॉलो करता जाल्यार हें करूंक जाय हे तुमी पर्टिक्युलरली सांगा थिंगा की दीस इज टेक्निकली व्हडलो बोर्ड रायटिंग क्लियर कट सांगला सगळे आमकां बरोवन हायलायटींग इट इज नॉट दॅट आय एम सप्लायझिंग आतां तुमी म्हाका फाटीं कितें बरोवन दिलें एवरीथींग आय फॉरवर्ड टू द गव्हर्नमेंट सर म्हणजे आता आम्ही तुझ्याकडे रिक्वेस्ट करतो कोणी परमिट येऊन दिसत लेट हिम रिन्यू तुका मिटर मागीर म्हणटा ते कळ्ळें गायडलायन अदरवायज ताका सांग करूं नाका म्हणून परमिटाचें लिहून तूं ताका बरोवन दी मरे दीस नाव वी हॅव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन म्हाका डायरेक्टर आय एम नॉट हय ओके इंस्ट्रक्शन न्हू सर आता कोणी रिन्यू करूंक येयला जाल्यार तांकां कितें सांग GL इवन GL इज ऑल्सो अंडर द फ्रॉड ही इज नॉट फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स तेणी ते फॉलो करपाक जाय इवन ही हॅज नॉट GL पळय म्हणटा बसून नाक हांगा पडून बसून दवरला फाटल्या दिसांनी तुका हांवें सांगलें ते त्रास करता तुज्या पळय येवन बोर्डार नाचता ती तुका कितें कळटा हे कितें जाल्यार कितें कळटा ना सराक कितें कळटा म्हणजे हेका धरून फायदो कितें हांगा कितें फायदो आपल्याक जाय ते GL बरें GL करून कामां तरी फास्ट जाता पयलीं तरी फास्ट जाताली ही हांगा एका पद्दतीन बसयता जेयतात आनी परत कितें फायदो कोण आमी टॅक्स आमचेच सगळें वयता तांकां मागीर जे हांगा बसयल्ले तो आमकां कांय फायदो ना कित्याक बसोवंक जाय पळय येयल्ले दिसा आमकां तुजे कडेन आर्ग्युमेंट करपाक आणि तो टॉय आसा न्हू सर तो टॉय आहा न्हू हय टॉय आसा न्हू सर ही इज नॉट केपेबल टू फिट दीस ऑल 3 इनसायड एकदा जावंक शकना इनबिल्ड जावंक शकना तेंचे कडेन आनी आमी जाणा हें जायना टेक्निकली जायत ना तें आमी म्हणून कॅबिनेट पयर मिटींग जाली तेन्ना भायर येयले उपरांत हेरल्ड कितें सांगता ऑलमोस्ट पयलीं हे 2 फीट करपाक जाय इन फ्युचर दीस वील बी फिटेड हें कितें आतां पळय तुमकां डेमॉन्स्ट्रेशन तुमचे गाडी मेळ्ळा त्या टायम गिवींग यू डेमॉन्स्ट्रेशन त्याचा कंट्रोल रूम पळय त्यांनी कंपनी भितर तुका सगळें दाखयता म्हाका तुका सांगलें हांवें कितें मातशें दी तुका कितें कितें जाय नो म्हाका एक सांग पण GPS is not GPS वेरी गुड टॅक्सी कित्याक लागून काय म्हणटा कित्याक लागून तो बसोवपाक लागलो आतां GPS पळय म्हणटा तुका गाडी ट्रॅक जातली खूंय खूंय वयता पळय पॅनीक बटन समज कस्टमराक कितें प्रॉब्लम जालें भितर जाल्यार इट इज ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द कस्टमर बिकॉज ऑफ दीस सेफ्टी इन शॉर्ट एक म्हाका एग्जांपल दी पॅनीक बटनाचेर बाबा हें ह्या एमर्जन्सी कित्याक दी म्हाका कित्याक आमचे एक्सिडेंट माहिती तुका हांव चॅक करता पॅनीक बटन इज मेंट फॉर ऑल इमर्जन्सी ताका कितें प्रॉब्लम जालें इट इज फॅसिलिटी फॉर द बरें कस्टमर ओके येयल्ले दिसा टॅक्सीवाले नाक आरोप जाता तूं जाणा टॅक्सीन बसल्या उपरांत बारीक भुरगीं आसलें तो कितें जाता तें आमचो टेप रिकॉर्डर आसता आनी कितें आसता ती हें घालता म्हाजें तुका दाखयता एसीच्या फ्लोवर दोनूय बोटां घालून मोडलेल्या पूण तें काय जाल्यार बच्चा आहे म्हणटा बच्चा आहे पूण तो घालता 37 हजार तो आख्खो फुटेज पडटा तेंका ते एकूच घालूंक मेळना पूण तेका मागीर तेन्ना घाल सपोज त्या भुरग्यान बाय हितून मिस्टेकली टाक करून दामलो जाल्यार तेजेर कितें आमचेर कितें ऑफेन्स तो ताका बरो चार्जीस आसा तुका ऑफेन्स जायना दॅट इन्व्हेस्टिगेशन वील हॅपन आयक सांगता इन्व्हेस्टिगेशन म्हटल्यार हे जालें त्या टॅक्सीची हे जाली सगळी इन्क्वायरी करची पडली कस्टमरा कडेन तुमी कोऑर्डिनेट करचे पडले इन्क्वायरी म्हणजे हे जालें फाल्यां त्या कस्टमराक सांगलें हो बाप्पाक चुकी केला म्हणजे बाप्पाक कितें तरी पेनल्टी आहा तें आमकां एक्सप्लेन करून दिसत कितें कसलें दोनदा पॅनीक बटन कोणाचो टॅक्सीकाराचो दामलो जाल्यार तिसरे फावट तेजें परमीट कॅन्सल जातलें तेजें लायसन कॅन्सल जातलें तें आमकां कळोवन इन शॉर्ट सांगता पळय तुमी सांगता बाबू केन्नाय सांगता सगळे टॅक्सीवाले चोर नरे थोडे हे आमचे टॅक्सीवाले पण सगळे देना ना फाल्यां सकाळी तर गॅस्टाचे सांगता गॅस सगळे सारके नाका रशियन तर पयशे न्हू तुजे बायचो घोव म्हणटा तेंचे भाशेन मूड मारून ते म्हणटाले आयक सांगता इंडियन आमचे असले हा सगळे भोंवतले मरे आनी मातशें कितें तरी हें सांगना न्हू टक करून सांगतलो आम पैसा नाही दे माहिती आम्ही तेजे कडेन झगडटले तें जातलें हय जे हितून काडला न्हू तेंकां आमकां फुल्ली आमकां तितून रिस्क आहा ना तुम्ही एक एक्झाम्पल दे तो पॅनीक बटन ह्या कारणाक लागून बसयला तो म्हाका एक एक्झाम्पल दी तूं हे कारण म्हणजे द सेफ्टी ऑफ द कस्टमर हांवें तुका सांगलें मरे 100 60 जाण पळय कस्टमर आहा ते अशे आहा
पण आम्ही अतिथी देवो भव मानता सगळे मानून घेता हांवें तुका एकदां आयक रे ना तो बिकॉज ऑफ देट हांव कितें म्हणटा तेंच आतां पुरचेन कितें विचारलें सपोज तो पॅनिक बटन दामलो जाल्यार आमचेर कितें तर थंय ऑफेन्स आसतलो तेजेर तें हें वयतालें न्हू वयते तुका सगळें तुका ती सगळें जालें तुजें क्लॅरिफिकेशन वी वील क्लॅरिफाय म्हणजे एक दीस सर तुजे कडेन म्हाका येवचो पडलो धंदो सोडून क्लॅरिफिकेशन दिवपाक तुम्ही म्हाका समज काडटले प्रकाश तुझे बाबा हे गाडयेक सो एंड सो तू ट्रॅव्हलिंग करीत तुका पॅनिक बटन दामला हांगासर तुमकां कंट्रोल रुमान हे येतले अलर्ट जातलो मागीर तूं म्हाका कॉल करतलो जाल्यार एक तर हे धाडटलो समन धाडटलो म्हाका हांगा येवचो पडलो ना ना तुका इमिडिएटली तुका रिस्पॉन्स करतले कॉन्टॅक्ट नंबर तेन्ना तुका समन जावन काय सर ते जाले सर आता आमचो एकूच रिक्वेस्ट आहा तुम्ही म्हणटा 12:30 तुमकां मिटींग ते आमकां एडवोकेटा कडेन बरं एक काम करूया, फाल्यां बी येता. वीट डायरेक्टरांचो तुमचो अपॉइंटमेंट बूक कर फाल्यां काय पुलिसांक माहिती काडून नाका अपॉइंटमेंट तुम्ही घ्या डायरेक्टर फाल्यां कितें अपॉइंटमेंट ना सर डायरेक्टर ना सुद्दां न्हू जाल्यार फाल्यां तुमचे कडेन आमी 4 जाण हें पण करता अशें आमकां नाका सर रावलेले आमी 4 जाण येतले ते फाल्यां हाडटा ते फाल्यां मला ते सगळे आड ते फाल्यां हाडटा पूण आतां थ्रू मिडिया आतां सांगता त्या पोलिसांकूय त्रास करूं नाका आनी तुमी बाबा त्रास करून घेवं नाका फाल्यां आमी 4-5 जाण येतात तुका मेळटा सपोज आणि अशें सर पॅन्डेमीक आमकां खबर आहा आमी खूब भितर सर आमी रिस्क घेवन येवचें पडटा आमकांय फॅमिली आहा हे फाल्यां म्हाका डिटेल्स धाड सो दॅट म्हाकाय ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली टू एक्सप्लेन यू कशें कितें या मातसो बिजी या थँक्यू सर सर Papa, sekolah. डायरेक्टर तो आम्ही इलेक्शन तसा बी म्हणा त्याच्याकडे जातात माझ्याकडे पुढे जाऊ नका पाठीत राहा बाबा सांग आता तुम्ही एका असिस्टंटाक मेळ्याल कितें कितें सांगलें ताणें एक्चुअली असिस्टंट डायरेक्टराक मेळोंक म्हणजे ट्रान्सपोर्ट ऑफिसान येयल्ले आमी कित्याक काल आमचो एक भाव सावथाच्यान येयलो आनी रिन्युअला गेलो जाल्यार तेजे आतां जुनान रिन्युअला ऑथरायजेशन तातूंत तो येना फुडें ताका हांगा सांगलें कितें तरी बाबा तूं मिटर बसय तेज्या नंतरूच तुजें हांगा रे मिटर बसय तेज्या नंतरूच तुजें तें रिन्युअल जातलें पूण हांव कितें म्हणटा आयज गोवोरमेंटा कडेन आमचेर जें नाहक हें जी पीड आमचेर हाडून मारलेली आसा तितून तथ्यच ना आमची एकूच मागणी आसली कितें तरी पयलीं जें आमचेर गोवा मायल्स म्हणून हें भूत आमचेर हाडून बसयल्लें आहा आमी ऑफ द रोड सुद्दां गेल्या अजुनूय चालू आहा ऑफ द रोड आमचो आमचेर जें गोवा मायल्साचें किंवा कॅब एग्रिगेट जे येवंक सोदता ते पयलीं हांगाले स्टॉप करात तेच्या नंतर आमी मिटराक आमची तयारी दाखयली आनी अजुनूय तयारी ना अशें आमी सांगीत ना पूण आयज वारंवार आमी विनवण्यो केल्यो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक केलें ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटीक केली जायत्या जाणांक इवन सोशल मिडियाचेर आमी व्हिडियोज करून घातले बाबा हे पॅन्डेमीक आसल्या कारणान आमचे कडेन आयज आर्थीक कांयच हें ना भांडवल ना तेन्ना हें जें कितें आहा तें तुमी एक 6 म्हयन्यांक तरी फुडें दवरचें
जाल्यार तेंच्यांनी आयज ना हरकत दाखयता आमचेर सारकेंच हें केलें पिडा सारकीच हें केल्ली आहा. आयज हो भाव आमचो काल हांगा येयलो जाल्यार ह्या भावाक सांगलें ना तूं मिटरूच बसय, जुनान आतां तेजें हें आहा, आतांच मिटर बसय, तेच्या नंतर तुका परमीट रिन्युअल जातलें. पूण हांव कितें म्हणटा तुमचे कडेन कांयच ना. ते म्हणटा बुकींग कर तरी, बुकींग कर आनी ती स्लीप हाडून दाखय. 12,000 हें दिवपाक आमचे कडेन पयशे आसा पण आमचे कडेन ना. पयलीं मागीन गुजरान सांगलें बजेटरी तुमकां 32 crores दवरलेल्या फ्री ऑफ कॉस्ट तुमकां मिटर बसयतले. ते मिटराचेर इन डिटेल म्हाका उलोवपाचें ना. हांव कितें म्हणटा GPR हें पळय आहा तो कंट्रोल आहा तो युकेच्या. ते म्हाका एक सांग गोंयची आमची युकेक कित्याक करूंक जाय. हांव तर 140 हांगा तुमी इम्प्लिमेंट केला तेज्या प्रमाणे तुमी बसया म्हणटात. आमी नोकळे जावन तें एक्सेप्ट केलें जाल्यार हांव कितें म्हणटा हें गोंयानूच कित्याक बसोवंक जाय पयलीं, ऑल इंडियाक पयलीं बसया. आयज मॅक्सिको पासून चेकाय केला तेंच्यांनी 7, 8, 12 up to 12 म्हणजे टेम्पो ट्रॅव्हलराक सुद्दां खंय ते बसता. तेच्या नंतर ते हें पॅसेंजर टॅक्स आहा तोय घेतलो म्हणटा. हें आमकां अजून कोणें चलपाक ना. अजुनूय हांव सांगता गव्हर्मेंटाक हें जाता जाल्यार तेंच्यांनी फुडें धुकलचें. आमची जी कोणाची रिन्युअलां करची ही परत रिक्वेस्ट करता. आनी परत हेंय हांव गव्हर्मेंटाक सांगता जो पर्यंत गोवा ह्यो ज्यो बाकीचे कॅब एग्रिगेटर आहा तो बंद जायना तो पर्यंत आमी मिटर बसोवचे ना. तशेंच म्हाजे टॅक्सी बांधवांक हांव थ्रू तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान उलो मारता. जर तर कोणाची रिन्युअल आहा जाल्यार तुमी रिन्युअल करूं नाका. हांव सांगता म्हणून न्हू पूण तूं बारीक चिंता. फाटल्या फाटी स्पीड गव्हर्नर येयलो तेन्ना तुमी बायलेची भांगरां आनी कितें धरून हें करून तो स्पीड गव्हर्मेंट ती पिडा आमचेर बसयली ती कांयच फायद्याची ना. ती सेंट्रलाच्यान येयली. आयज गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट केलो. गव्हर्मेंटान जाय तर गोंयकारांक लागून एकूच न्ही धंदा टॅक्सीचो धंदो जो आमच्या हातीन आहा तो राखतलो जाल्यार गोवा गव्हर्मेंटान तें रिवोक करूं येता. पूण तरी पूण लोकांची सिंपथी जाय तुमकां टॅक्सी मिटर आमी टॅक्सी मिटर बसूंक तयार आहा ना म्हणी ना. पूण नाका जाल्ल्यो हितून फिक्स करून आनी कितें घालून तें आमी तेका आमी एक्सेप्ट करचे ना. गोवा मात पयलीं स्क्रॅप करप तेच्या नंतर हें करता. आतां दुसरी गजाल आमच्या भावांक हांव सांगूंक सोदता. आतां फर्स्ट वेव येयली, दुसरी वेव जाली, ब्लॅक व्हायरस कितें फंगस येयला, ब्लॅक मागीर व्हायट येयलो आनी आतां हांवें आयकलां कितें येलो. आतां फुडें येतलो रेड तेन्ना आख्खें गोंय काबार जाता. तेन्ना आमकां हो सीजन हो नाचचो ना. तेन्ना बारीक चिंता गाडयो तुमच्यो थंयच आहा. आनी दुसरें एक रिक्वेस्ट करता थोड्यो बँकीचेर गाडयो जाय जाल्यार मॅनेजराक वचून मेळया सगळे जाण बाबा ह्यो गाडयो आहा त्यो तुमचे कडेन दवरा. घरा कडेन कलमोवच्याप आसा तुमी बाबा तुमच्यो गाडयो व्हरा आमचे कडेन आतां फुडें रिमूव फारीक जाता. बँकी आहा त्यो फोन करता आमच्या भावांक आनी म्हणटा बाबा रे तुजो EMI हें जाला तुजें इंटरेस्ट. अरे इन्कमूच ना जाल्यार आमी भरतले खंय. तेन्ना बँकेच्या मॅनेजरांनी मातशें हेजेर हें करचें. तेन्ना भावांक इतलेंच रिक्वेस्ट करता जाता जाल्यार तुमी रिन्युअल करूं नाका आनी हे मिटर बसूंक पयलीं सद्या वचनाका. फुडल्या मागीर फुडें पळोवया. देव बरें करूं. तुमी फाल्यां परत येवपाचे डायरेक्टर. फाल्यां आतां डायरेक्टराची खंय 12:30 मिटींग आहा. आमी रिक्वेस्ट केला फाल्यां आमी 5 जाण परत येतले. फक्त बाबा कितें जालां तेजेर उलोवपाक आनी तेच्या नंतर तुमकां सांग. ओके.